नमस्कार येवकार तुमकां. आयच्या दिसाचे वोटींग आयचे दिसा असो दीस आसा जेका लागून हे सगळे म्हयने कॅम्पेनींग चलतालें. कोड ऑफ कंडक्ट लागलो, लोकांनी नॉमिनेशन्स भरली, वेगवेगळे पॉलिटिकल पार्टीज ज्यांनी आपले आपले उमेदवार हे केले. प्रत्येकान आपूण कसो बरो आनी आपूण गोंया खातीर कितें करतलो हें सांगलें आनी फायनली आयचो दीस आयिल्लो आसा तो म्हणजे पोलिंगाचो दीस, वोटिंगाचो दीस. आमी पळयतात सकाळच्यान लायनी लागल्या, सकाळच्यान प्रत्येक पोलिंग बुथाचेर लायनी लागल्या. जे लोक सकाळीं वोटींग मारून भायर सरपाक सोदतात ते लोक आतां भायर सरतले. आमी आसा फोण्या एरियेन आनी फोण्या आमी पळयता एक इंट्रस्टींग कॉन्टेस्ट जाता. तातूंत रवी नायक हे जे काँग्रेसीन आशिल्ले ते सद्या भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार म्हणून दिश्टी पडटा. भारतीय जनता पक्षान तांकां आपणायले आनी काँग्रेसी वटेन आमी पळयता की राजेश वेरेकार जे गोवा फॉरवर्ड पक्षान आशिल्ले ते थंय दिश्टी पडटा. सो हे जे चेंज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज आसा ताचो इम्पॅक्ट जातलो. दुसरे वटेन महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे जे उमेदवार आसा डॉक्टर केतन भाटीकार हे पयलीं पासून हांगा काम करता, पयलीं पासून हांगा काम करताले. सो ते दिश्टी पडटा, ते एक फ्रेन आसा. सो आमी पळयता की वेगवेगळे पॉलिटिकल पक्षाचे उमेदवार हांगा आसा आनी वोटींग पर्संटेज कितें जातली ताजेर ह्यो गजाली सगळ्यो डिसायड जातल्यो. हांगा बरें वोटींग जाता पयलीं पासून आनी हो आजून म्हणसर केन्नाच मोगोचो बालेकिल्लो किंवा केन्नाच मोगून हो मतदारसंघ जिखूना. आमी सकाळीं केतन भाटीकारां कडेन उलयले, ते म्हणटा की आपूण हिस्ट्री क्रिएट करतलो आनी बटन वायज गेलो जाल्यार पयलो बटन म्हणटा आपलो आसा तो, तातूंत लोक बटन दामतले आनी आपल्याक निवडून हाडटले. पूण दुसरे वटेन भाजपानूय नेट धरलेलो आसा. भाजपान आपले पुराय बळ हांगा लायिल्ले आसा. भाजपाचे रिबेल आसा खांडेपारकर ते हांगा उबे रावल्या, तरी पूण हांगा पुराय बळ लायिल्ले आसा. आमी पयले भाजपाचे वेगवेगळे फुडारी हांगा येवन तांणी कॅम्पेन केली, कारण फोण्या हो म्हत्वाचो मतदारसंघ जाल्लो आसा. जसो MGPक तसो भाजपाकूय हो मतदारसंघ जिखपा खातीर कितलींशींच वर्सां ते प्रयत्न करता, पूण तांणी हो मतदारसंघ जिखूना. काँग्रेसी वटेन पळयत जाल्यार काँग्रेसीन हो मतदारसंघ जिखलो, पूण तो मतदारसंघ काँग्रेस म्हूण आयलो काय रवी नायक म्हूण आयलो हे आतां जेन्ना कावंटींग जातलें 10 मार्चाक तेन्ना कळटलें. सो काँग्रेसीचे उमेदवार आसा राजेश वेरेकार, तांणी नेट लायिल्लो आसा. आमी पयलें पुराय गोंयभर काँग्रेसीन नेट लायला आनी ते म्हणटा की आमी सरकार स्थापन करतले. सो ह्या मतदारसंघांनी तितलोच नेट लायिल्लो आसा. बाकीचे उमेदवार हांगा आसा. सो फोण्या मतदारसंघाचें वैशिश्ट्य हें आसा की जेन्ना सुरू जालें हे इलेक्शनाची प्रक्रिया आनी आतां म्हणसर पळयत जाल्यार जे उमेदवार एका पक्षान आशिल्ले ते वेगळ्या पक्षान आसा. फाटलीं खुबशीं वर्सां तांणी जे तरेन प्रचार केलो तो पक्ष सोडून तांकां आतां दुसऱ्या पक्षाचो प्रचार करचो पडलेलो आसा. आमी दीसभर तुमकां लायव्ह हाडटले. हांगच्यान आमी आतां वतले सांखळे. णवांक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत णवांक सांखळे मतदारसंघान आपलें मत घालतले. 7 गव्हर्नर PS श्रीधर पिल्लय हांणी आपलें मत घातलेलें आसा ताळगांव, आनी गव्हर्नर हेज बिकम वन ऑफ द फर्स्ट वोटर्स ऑफ गोवा. तांणी आपल्या घरकान्नी बरोबर थंय उबे रावून लायनीन उबे रावून पोलिंग बुथाचेर मत घातलें. सो ही बिकम्स वन ऑफ दी फर्स्ट वोटर्स ऑफ गोवा टू कास्ट हिज वोट. णवांक मुख्यमंत्री वोट करतले ते दाखयतले. वेगवेगळ्या जाग्यांचेर जे वोटींग जालां ते चल्लां ते दाखयतले. तुमी RDX आनी गोवा न्यूज हबाच्यो फेसबूक पळयत रावात, TV चॅनल ऑन करून दवरात तुमकां लेटेस्ट अपडेटा खातीर. सुमार 1 वरान किंवा 1.5 वरान आमकां फर्स्ट पोलिंग पर्संटेज येतली. पूण हांगा जे तरेन हांगा लोक दिश्टी पडटा, जे तरेन हांगा ते पळयत जाल्यार हांगा पोलिंग पर्संटेज बरी आसा. सो आमचे कडेन सद्या गव्हर्नराची बायट आसा आनी गव्हर्नराची विज्युअल्स आसा. वील प्ले दॅट फॉर यू फर्स्ट अँड देन वी वील कम बॅक अगेन. Excuse me, media personnel, please come this side. Out, please. Please. Media personnel, please. Please. Excuse me. Just a second. Serial number 713. Sridharan Pillai. Aadhaar card. Last 4 digits 8778.
Aadhaar 778. Please Aadhaar card. Please second. 8778. Sandesh, please stand near to the compartment and please do not allow any media person. Yeah. Once you click, please come this side. Yeah. You are not keeping. Sir, Yes, yes. left hand. Left hand. Sir, left hand. Please move everyone. Thank you. Yeah, please come this अरे side. अरे Everyone, no, sorry. Sir, please भाई, थोड़ा सा- sit here. Please out, please everyone. Sorry, everyone, please. Back, back, back. Please back, please back. Yes, back, still back. अरे ये सर ओके One second. ये मोबाइल ये मोबाइल कवर सर स्पेस कोड रहता है अरे ओए उठ रे प्लीज सर Next, serial number 712. 712. Rita Pillai. Epic. Our country is the largest democracy in the world because our adult system, election system is appreciated by the universe as a whole in the democratic process. I'm very happy and Goa is concerned. People are peace and normally there won't be any untoward incident in the election. That shows the magnanimity and our success of our democracy and Goa is in the forefront of that. त्या घराकडे जे सिनियर सिटीजन्स आसा तांकां घेवन पयलीं येया आनी हांगा तुमचो मतदानाचो हक्क बजाया आनी नंतर दीसभर तुमी मागीर फ्री उरतले आपली जाय ती कामां करपा खातीर. मतदान करता आसतना खंयच्याच तरेच्या आमिशाक किंवा खंयच्याच तरेच्या इन्फ्लुएन्साक बळी न पडटा आपली तकली वापरून मतदान करचें आनी आपल्याक जाय त्याच उमेदवाराक मतदान करचें. कारण आयचे दिसा जे तुमी करतले ते फुडल्या 5 वर्सांत आमकां दिसतलें. एक तरी जर वायट केलें जाल्यार भोगतले ना जाल्यार बरें केलें जाल्यार बरे दीस येवपाक शकता. सो तुमकां जाय त्या मतदानात त्या उमेदवाराक मतदान करा, जाय त्या पॉलिटिकल पार्टीक मतदान करा, तुमच्या मनाक दिसता तें धरून मतदान करा सो दॅट फ्री अँड फेअर इलेक्शन्स वूड बी कंडक्टेड इन गोवा. आमी तुमचे कडेन डिटेल्ड एनालिसीस घेवन येतले, दीसभर आमी तुमच्या मुखार येतले. सो आतां सद्या गूड बाय म्हणटा हांगच्यान परत येतले आमी सुमार 9 सुमार फ्रॉम लायव्ह कवरेज ऑफ चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत वोटींग इन हिज ओन कॉन्स्टिट्युएन्सी एट कोटंबी पाळी. आपल्या स्वताच्या मतदारसंघान कोटंबी पाळी ह्या गांवांत ते मत घालतले तेन्ना आमी येतले. सो पळयत रावा RDX एंड गोवा न्यूज. मॅडम आज तुम्ही वोटिंग केलेल्या कसे एकंदरीत पळयता तुमच्या पाली कोठंबी गावात केलेल्या तुम्ही पाली कोठंबी गावात आज वोटिंग केलेलं आहे, काय भावना आहेत नेमक्या? फार छान भावना आहेत. मी म्हणेन की निवडणूक हा लोकशाहीचा उत्सव आहे आणि त्याच भावनेने मी इकडे आलेली आहे. आपले सगळे गाववासी म्हणजे एक फॅमिली कशी असते, सो त्यामुळे इथे येऊन वोट करणं आणि सगळ्यांच्या भावना आपल्याबरोबर असणं हे खूप महत्त्वाचं आहे. सो सुरुवात करताना आपण आज सोमवार आहे, रुद्रेश्वर देव चंद्रेश्वराचा दिवस आहे, ती शक्ती आपण आत्मसात करून आज हे वोटिंग केलेलं आहे. सो खूप चांगला अनुभव आहे आणि ही पॉझिटिव्ह एनर्जी पूर्ण घेऊन आम्ही पूर्ण मतदारसंघात फिरणार पण आहोत आज आणि आपणही अंदाज घेतलेला आहे की पूर्ण मतदारसंघात एक चांगला उत्साह आहे
आणि सगळेजण स्थिरता आणि विकास असणाऱ्या भारतीय जनता पार्टीवरच विश्वास ठेवत आहेत. सो त्यामुळे आपलं मतदान जे आहे आणि आपला मतदार जो आहे तो भारतीय जनता पार्टीवर विश्वास ठेवतो. डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखाली गोव्यात पहिल्यांदा निवडणुका होत आहेत. काय वाटतं, लोक काय या नेतृत्वाला सपोर्ट करतील, कसा करतील? डॉक्टर प्रमोद सावंतांच्या नेतृत्वाखाली तसं बघितलं तर विधानसभेच्या 4 पोटनिवडणुका झालेल्या आहेत, जे अगदीच 2 महिन्यानंतर त्यांनी मुख्यमंत्रीपद घेतलं तदनंतर झालेल्या. त्या 4पैकी 3 जिंकल्या. सो 75% हा त्यांचा चांगला रेकॉर्ड आहे असं मी म्हणेन. आणि तदनंतर आपण लोकसभेच्या इलेक्शन्स पण बघितल्या आणि ZP किंवा म्युन्सिपॅलिटी याच्यामध्ये चांगलं यश भारतीय जनता पार्टी सरकारला मिळाले आहे. पहिल्याच वेळी बहुमतातलं असं सरकार म्हणजे 27 आमदार भारतीय जनता पार्टीचे असं सरकार आपण बघितलं डॉक्टर प्रमोद सावंतांच्या नेतृत्वाखाली. सो मला वाटतं की हे इलेक्शन पूर्ण विधानसभा 40ही मतदारसंघ पुढे देत आहेत. आम्ही जो नारा दिलेला आहे 6 महिन्या पहिली की 22मध्ये 22+ जाऊ, हा नारा सत्य होईल आणि हे आम्ही सांगितलेलं आहे. एक भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते या नात्याने मी एवढंच सांगेन की समस्त गोमंतवासियांनी हे ठरवलेलं आहे की स्थिरता आणि विकास येणारं हे भारतीय जनता पार्टीचं सरकार आहे आणि त्यामुळे आपण भारतीय जनता पार्टीवर. मॅडम, तुम्ही साखळी सकट मय मतदारसंघ पळयला, हय. तर तुमकां कितें दिसता की साखळी आनी मय मतदारसंघासून कितकी अशी लीड गावतली आणि कितके मातशे लीड सांगणारे आमचे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते असले, पण म्हाका विश्वास असा की आम्ही भरपूर मताधिक्यान जिखून येतली. साखळीच न्ही तर हांव म्हणटा की बिचोली तालुका जो आसा पळय न्ही, ह्या बिचोली तालुक्यानूय आमकां बऱ्या तरेची जैत जी आसा पळय न्ही ते मेळटले. मॅडम, मिसेस मुख्यमंत्री म्हणून डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या भावी सरकारकडून काय अपेक्षा आहेत? मला वाटतं आपल्या संकल्पपत्रात चांगल्या तऱ्हेच्या 22 वेगवेगळ्या ज्या आपली काय संकल्प आहेत ते त्यांनी भारतीय जनता पार्टीच्या मॅनिफेस्टोमध्ये पुटअप केलेलं आहे. आणि मला वाटतं की जे खास करून नमूद केलेलं मला 3 गोष्टी, कारण की महिला कार्यकर्त्यामध्ये मी काम करते, सो त्यामुळे मी एवढंच सांगेन की खास करून ज्या वृद्धांसाठी 3000चा जे DSSYच्या अंडर स्कीम आहे ती 1,000ने वाढून 3,000 रुपये करणं, किंवा खास करून युवांसाठी जे स्टायपंड 5,000 रुपीज आहे त्याच्यासाठी, दॅट इज फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशनसाठी. आणि त्यानंतर आपण बघितलं की स्पेशली गृहकर्ज जो आहे तो 2% किंवा 4%ने महिलांच्या नावावर करणं हे अगदीच उत्तम अशा योजना आहे. आणि भारतीय जनता पार्टीचं सरकार हे असं आहे की जे आपण सांगतो ते आपण करून दाखवतो. आणि ह्याची पोचपावती गेली 10 वर्ष भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारमध्ये प्रत्येक गोमंतवासियांनी बघितली आहे. आणि त्याचमुळे मी सांगेन की ज्या सगळ्या आजपर्यंतच्या 22 संकल्प जे भारतीय जनता पार्टीने मांडलेले आहे ते सत्यात येतीलच आणि त्याच विश्वासाने सगळे मतदार भारतीय जनता पार्टीसाठी वोट करतील. आगे मत जाओ. Serial number 49, Pramod Sawant. अरे क्या कर रहे हो? कोरोना का रिपोर्ट लाइट बंद करना. लाइट बंद कर सर. लाइट बंद कर. ए लाइट बंद कर रे. सर सर येते बाहेर आल्यानंतर बाहेर आल्यावर सर बाहेर सर इथे आहे ना, थोडं पुढे आहे ना, पुढे येऊन बघा इथे, म्हणजे इकडे समजून थोडं सर दिसेल सर. हां सर. सर या सर बाहेर या.
सर बाहेर आहे सर. मैं आज मेरे बूथ पे जो कोटम्बी मेरा गांव है उस गांव में मैं हूँ. मैं देव चंद्रेश्वर का दर्शन दिया और वोटिंग करने पे यहाँ पे आ गया. मैंने अभी मेरे वोटिंग कास्ट कर दिया है. मैं सभी गोवा के लोगों को आह्वान करता हूँ कि बड़ी मात्रा से वो बाहर आ जाए और वोटिंग करें. सबके लिए मैं इतना ही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 10 साल से काम किया है वो काम लोगों के सामने है. वो सब कुछ देख के स्टेबल गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए हमारे सभी कैंडिडेट्स भारतीय जनता पार्टी ने जो खड़े किए हैं उन सभी के लिए सभी वोट करें. इसमें यही आह्वान करके मैंने गोवा में आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को फिर से एक बार हमें सेवा करने का मौका मिला. सर मनोहर पर्रिकर का बाद में ये फर्स्ट ये है सर इलेक्शन. मनोहर पर्रिकर जी हमारे बड़े नेता थे. उनके निधन के बाद ये पहला सार्वजनिक इलेक्शंस है. तो डेफिनेटली फिर भी हमने बड़ी कोशिश की है. बड़ी मात्रा से सभी सभी जगह पे कैंपेन कर पाए हैं. डेफिनेटली मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 22 पार करेगी. So you have already, you and your family has cast a vote. It's a very the powerful, the power you have used for the message. So I'll say that for the each and everyone should come and vote for the development, vote for the stable government. So definitely vote for the double engine Sarkar, vote for the Bharatiya Janata Party, whatever the works we did in the state of Goa, in front of them. So definitely I hope that they'll vote for the Bharatiya Janata Party. Okay, thank you. लोग आज बोल रहे थे कि उत्पल का साथ उत्पल विन हुआ तो उत्पल का साथ डिस्कशन करेगा. मैं बोल देता हूँ कि उत्पल भी नहीं विन करेगा और माइकल लोबो भी विन नहीं होगा. डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रहे. किसी को किसी के साथ बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार मेजोरिटी से आ रही है. सर भाजप प्रथमच 40 जागावर निवडणूक लढवत आहे. अब भारतीय जनता पार्टी पहली बार 40 जगह पे इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही है और हमें विश्वास है कि इस बार जिस तरह से हमने काम किया है तो पूरा बहुमत की सरकार हमें यहाँ पे मिलेगी. सर पक्षातल्या काही नेत्यांनी मुझे विश्वास है कि जिस तरह से साकली में मुझे पूरा भरोसा है कि मोर देन 4,000 वोट 4,000 लीड से मैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत रहा हूँ. पार्टी टीएमसी है. कौन कॉम्पिटेट है आप लोगों के लिए बीजेपी? हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में अलग अलग कॉम्पिटिटर है. कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी में आम आदमी है, कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी में टीएमसी है, कहाँ पे गोवा फॉरवर्ड है, कहाँ पे एमजीपी है और कुछ जगह पे कांग्रेस है. ओके थैंक यू. सर दिस विल बी लास्ट as far as this tenure is concerned. पहिली म्हणजे आर यू शुअर नाव की तुझ्या 22+? आम्ही 6 महिन्या पयलीं सांगलां लोकांक परत परत अपील करता की 22+. कारण पयलेच फावटी गोंयकारां कडेन आमी स्टेबल गव्हर्मेंट दिवचें म्हणून वोटींग करा म्हणून सांगता. न की MLA चिंतून. MLA आमी एक MLA दिवन कांयच फरक पडपाचो ना. गव्हर्मेंट फॉर्म करपा खातीर वोटींग करत. त्या खातीर म्हाका दिसता गोंयभरचे लोक हे फावटी स्टेबल गव्हर्मेंट फक्त भारतीय जनता पार्टी करूंक शकता म्हणून भारतीय जनता पार्टीच्या कमळाक मतदान करतले अशी हांव आशा व्यक्त. फाटल्या फावटी 80% परस चड मतदान जालें गोंयांत. ह्या फावटी तुमकां दिसता जे एक्सीड जातले कमी जातले खास करून जेन्ना वेगवेगळे पॉलिटिकल पार्टीज येवन हांगा. हे फावटी हांव उमेद करता की 85% पर्यंत वोटींग पर्सेंटेज वयतली आनी ज्या पद्दतीन पॉलिटिकल पार्टीचे कार्यकर्ते लोकांक भायर काडप आनी चड पार्टी आसल्या कारणान चडांत चड लोकांक भायर काडपाचो काम जाता. एंटी इन्कम्बन्सी म्हणून एक भंय आसता प्रत्येक सरकाराक आनी तुमी CM म्हणटकर तुमकां एक भंय आसा तो काय तुमकां दिसता की ना लोकांनी सगळें एक्सेप्ट केला आनी एंटी इन्कमन्सीच्या पेक्षाय बी फाटल्या 8 वर्सांक आमी ज्या पद्दतीची इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट हांगासर केल्या म्हाका दिसता ती लोकांच्या समोर आसा आनी ताकाच लागून लोक हे भारतीय जनता पार्टी खातीर मतदान करतले. सर 2012 आमी पळयलें की मोगो बरोबर केलें आनी तेचे क्लियर मेजॉरिटी ताचे उपरांत क्लियर मेजॉरिटी येवना. ह्या फावटी कितें जालें ताका लागून तुमी डिसायड केलें मोगो बरो वचप ना काय बोलणी फेल जाली आनी आयच्या दिसा म्हाका दिसता जेन्ना वोटींग सुरू आसा ती मोगो आसता. सुरवातीच्या स्टेजीर मोगो बरोबर बोलणी सुरू आशिल्ली बट तांकां जर एखाद्या वेळी खंयच्या TMC आनी कोणा बरोबर युती करपाची आसली तांकां तेंचे हीत तांच्या बरोबर दिसताले. तांकां गोंयचे हीत म्हत्वाचे नासले जाल्यार म्हाका दिसता ताकाच लागून युती जर आसा ताका लागून आमकां गोंयचे हीत हे म्हत्वाचे आशिल्ले. त्या खातीर आमकां आनी उलट कोणा
बरोबर युती करता आम्ही एकटे वचपाक हें चड इम्पॉर्टंट आशिल्लें म्हणून तर आमी पयली फावटी 40 मतदारसंघांनी आमी इलेक्शन कॉन्टेस्ट केलें. तुमची लास्ट क्वेश्चन सर, आता भाजपा सरकारान आयले 22 प्लस जाले जाल्यार तुमी मुख्यमंत्री आसतले, त्या परत चॉयस आसतलो की आमदार घेवन डिसायड करतले आनी कोणाक चान्स म्हाका दिसता हो प्रश्न आमच्या राष्ट्रीय अध्यक्षाक विचारपाचो, स्टेट प्रेसिडेंटाक विचारपाचो. कारण परत परत जेन्ना आमच्या राष्ट्रीय अध्यक्षान सांगलें, पंतप्रधानान सांगलें, अमित भाईन सांगलें, तरी सुद्दां तुमच्या तकलेन हे प्रश्न कित्याक येता म्हाका खबर ना. कारण इलेक्शन हे म्हाज्या नेतृत्वाच्या सकयल वयता. पळय तर अमित भाई शाह क्लियर मेसेज दिल्ली आसा, त्या खातीर डेफिनेटली म्हाका होप्स आसा म्हाजी पार्टी म्हाका परत एकदा सेवा करपाची संदी दिता. देव बरें करूं सर. हे आशिल्ले प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री. ते म्हणटा की फुडल्या भाजपान परत सरकार कडिल्या उपरांत आपुणूच मुख्यमंत्री म्हणून आसतले. मगो कित्याक TMC कडेन गेले तें कांय खबर ना, पूण इनिशियली उलोवणी जाल्ली, पूण उलोवणी फिसकटली खंय तरी आनी ताजे उपरांत भाजपा 40 मतदारसंघात आपूण जावन निवडणूक लडयतात. आमी तुमचे कडेन बरोबर लायव्ह हाडटात. बाकीचे दिसभर लायव्ह हाडटले. हाजे पयलीं तुमी पयले दीस सुरू जालो, राज्यपाल स्विझर्लंड पिले आनी मतदान केलें. ताजे उपरांत वेगवेगळ्या पॅकेजीस आमी तुमकां हाडटले. तुमी पळयत रावात RDX सेंट गोवा न्यूज. फायनली तो दीस आयला ज्या दिसाची इतले म्हयने वाट पळयताली, तो म्हणजे पोलिंग डे. सद्या आमी आसा फोंडेच्या एका बुथाचेर आनी हांगा सगळ्यान वन ऑफ द फर्स्ट वोटर्स जाणें वोट केल्लो आसा तो म्हणजे MGPचे कॅन्डिडेट डॉक्टर केतन भाटीकार. ते वोट करून भायर सरलेले आसा, तांचे कडेन उलयतले. पूण तशें तुमी जाणा 301 उमेदवार टोटल रिंगणान आसा गोंयभर आनी 40 कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान सुमार 1000 बुथांतल्यान पोलिंग बुथांतल्यान हे मतदान जातलें. आनी ताचे उपरांत आज सांजचे म्हणसर मतदान चलतलें. तुमी पळयलां ही अटी तटीची निवडणूक आसा, कारण फक्त भाजप आनी काँग्रेस न्ही जाल्यार वेगवेगळे पक्षूय त्या ह्या हातून आसा. भितर TMC आसा आनी TMC आनी MGP अलायन्स केल्ले आसा. इफ आमचे बरोबर आसा केतन भाटीकर. 2 मिनटां दिया, तुमी जाणा बिजी आसा हाका लागून म्हणून. कशें वॉट डू यू थिंक लायक वोटींग कितलें जाता आज जातलें दिसता म्हाका अरावंड 75-80% वयर जातलें. 75-80% वोटींग जातलें. फोंड्या 24 ते 25 हजार वोटींग जावपाक जाय. 24 ते 25. हय. सो युजली वोटिंगाचेर लोक पॅटर्न डिसायड करतात की वोटींग कोणाक चड जालें जाल्यार कोणाक. हांगा कितें वोटींग चड जालें जाल्यार तुका फायद्याचें, कमी जालें तुका फायद्याचें. फायदो नुकसान कांय ना. म्हाका इतले खात्री आसा की मॅक्झिमम वोटर्स आज नंबर 1 वोट करतले केतन प्रभू भाटीकार. नंबर 1 MGP आसा. नंबर 1 उरतले MGP दादा. फर्स्ट सिरियल नंबर 1 मेळ्ळा. ओके, हे अलायन्स जाले ताजो फायदो जालो हांगा. हांवें फोंड्या अलायन्साचो कांय हें करूं ना. आमी अलायन्स म्हणटा, हांव MG म्हणून केतन भाटीकार म्हणून काम केलां आनी केतन भाटीकार म्हणून काम चलतलें. ओके, ओवर फाटली आमी पयलें 1-1.5 वर्स काम केलें आसा, 2 वर्सांच काम केलें आसा. कोवीड काळा पासून काम केल्लें आसा फोंड्यात. ताजो रिजल्ट आतां दिसता. पळय, कोवीड काळान जें आमी काम केलां ते कोवीड काळान मतां मेळपा खातीर केन्ना आमी काम करूना. वी हॅव रिस्क अवर लायफ्स. आमी कोण बरो आसा, कोण पिट्यार जाला, ते मतां पडटलीं म्हणून आमी केन्ना पळोवंक ना या तांचे व्हिडियो घेवन तेन्ना फेसबुकार आमी घालूना. आमचें काम आमी केलां कंटिन्युअसली सुदीन ढवळीकर सराच्या मार्गदर्शनान. तांच्यांनी जें काम ढवळे केलां, मडकय केलां, तें काम आमी सदांच एक इन्स्पिरेशन घेवन आमी काम केल्लें आसा. सो वी आर फॉलोईंग अवर लिडर्स एंड दॅट इज अवर एम इन फ्युचर टू रीच वेर ही हॅज इज इन द हार्ट ऑफ एवरी वोटर इन मडकय. आमी पळयलां की फोंड्या कॉन्स्टिट्युएन्सी MGP कडेन नासता. ती आतां येतली दामोरच्या. शुअर 101%. ओवर कॉन्फिडन्स. See, it's not about over confidence. It's about confidence in your karyakartas. It's about the confidence in your people. It's about the confidence in your work. That is what I always say, that Ketan Bhatikar will never lose in life. He will always win or learn in life. So this is a learning phase and I'm very happy. Every single vote which Ketan Bhatikar gets is a victorious vote because a person is trusting you. This is learning or this is winning? What you are This is learning from last 4.5 years and on 10th March winning. ओके, फोंडेचे वेगवेगळे इश्यू हायलायट केले. पयलीं पासून तुमी हातून आसा. दुसऱ्या वटेन आमी पळयलें की हांगा राजकारणय वेगवेगळे जाल्लें आसा. आशिल्लो त्या पक्षान गेल्लो आसा. वॉट इज युअर रिएक्शन? Let anyone jump anywhere. At this moment, people have started pressing number 1 button, and I'm quite sure we are going to be victorious on 10th March. I'm not going to comment on anyone who is jumping here and there. People in Ponda know what is development and what has to be done for
14 February. सायकोलॉजिकली इट हेल्प्स यू नंबर 1 बटन आशिल्ल्या कारणान ती सी देर इज नो सायकोलॉजी एज सच. तो समजा नंबर 8वो सुद्दां आशिल्लो जाल्यार लोक चेतन भाटेकाराक सोदून मतां घालतले. पुण्याचो मेळना बरो पयलोच शिव मेळटा ना तशें काय ना, ते कितें 3 किलोमिटराचें मशीन न्ही ते. अशें दोळ मारल्यार सगळें दिसता ते. सगळे दिश्टी पडटा. आनी आपूण जो मनीस तेचेर आपूण प्रेम करता पळय तो तुका थंय जायते बटन दामतले. वोटींग वाडचे हाजे खातीर तुमी कितें एफर्ट्स केल्ले? सो कोणाकूय मारूं ते, पूण एटलिस्ट लोक येवन भायर येवचे आनी चडान कितें आसा, आमी सदांच लोकांक सांगला की सगळ्यांनी येवचें, आपलो मतदानाचो हक्क घेवचो आनी मतदान करचें. आनी त्या प्रमाणे लोक येतात, मतदान करतात आनी कोणूय मतदान केलो, कोणाय केलो, फायनली पीपल नीड अ चेंज अँड दीस इज द मोस्ट पॉवरफूल रायट यू हॅव. सो आय थिंक यू शूड युटिलायज दीस रायट अँड कीप वर्किंग फॉर अ बेटर रायझींग पोंडा, गोवा इन इंडिया. व्हॅलेंटायन्स डे. So I'm quite sure Ponda people will make me their Valentine and Ponda will get their Valentine. You are single, so No, it's not about single. Ponda is at this moment, Ponda does not have anything. So Ponda needs a lot of changes and that's why I'm saying it's about Valentine. Ponda needs their Valentine. Yes. And through their votes, they will. Every mother, every father needs a good hospital. That is a Valentine. Every brother, every sister needs a security. That is a Valentine. Every boy, every girl needs employment. That is their Valentine, and that Ketan will do. So I am their Valentine. So आज तू जर अपील करतो लोकांना व्हॅलेंटाईन डे मागे करा, पयलीं येवन वोट करा आनी वचा म्हणून. ना तशें कांय ना, तांच्यांनी आपले आपले व्हॅलेंटायन घेवन येवन हांगा वोट करचें आनी मागीर खंय वचचें. ओके, देव बरें करूं. फुडें तुमकां हे आसतलें. हे आशिल्ले डॉक्टर केतन भाटीकर MGPचे उमेदवार. ते म्हणटा की हांगा वोटींग चड नंबरान जावपाची शक्यताय आसा. एक फॅक्टर आसा जाका लागून वोटींग ह्या फावटी वाडटलें, ते म्हणजे नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. ज्या तरेन पॉलिटिकल पार्टीज हांगा भायर सरिल्ले आसा, ज्या नंबरान भायर सरिल्ले आसा, तेन्ना उमेदवार, प्रत्येक उमेदवार आपल्याक मत पडचें म्हणून चडान चड लोकांक भायर काडपाक ट्राय करतले. दुसऱ्या वटेन इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया आनी खास करून हांगचे लोकल ऑफिसर्स आसा, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कुणाल आनी तांची टीम आसा, तांणी एफर्ट्स घेतल्या टू मेक शुअर की लोक भायर सरतले. ताका लागून वेगवेगळे अवेरनेस ड्रायव्हूय केल्ले आसा. आमी पळयता हांगा पोलिंग बूथ आसा. दीस इज नॉट अ पिंक पोलिंग बूथ, बट पिंक पोलिंग बूथ केल्ले आसा. जे सुमार 100 वयर पिंक पोलिंग बूथ आसा. सुमार इको फ्रेंडली बूथ्सूय आसा. डिसेबल्ड आशिल्ले तांणी मॅनेज केल्ले, डिफरंटली एबल्ड लोकांनी मॅनेज केल्ले बूथ्स आसा. सो ताका लागून नंबर ऑफ वोटींग वाडपाची शक्यताय आसा. दीसभर आमी तुमकां वेगवेगळ्या जाग्याचेर वचून कवरेज हाडटले आनी इन बिटवीन जे बायट्स आसात ते दाखयतले. खंयच वचूं नाका, पळयत रावात गो न्यूज हब एंड RDS. ओके, नमस्कार, येवकार तुमकां. सध्या आमी आसा सांखळी मतदारसंघात आनी कांय खिणा पूर्वी आमी मेळ्ळे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांकां. ताणें आपलें मत घातलें आनी पत्रकारां कडेन उलयलें. आमी तांची मुलाखत हाडली. आमी सध्या आसा हरवळे ह्या जाग्यार. हरवळो जागो फामाद ह्या गजालीक लागून की हांगच्यान एक तीर्थक्षेत्र आसा, हाजे फाटल्यान धबधबोय आसा आनी हांगा व्हडा संख्येन हांगा भावीक येता. हांगा आमी पळयलें की पोलिंग स्टेशनाचेर गर्दी आसा. आमी 9 जी पर्सेंटेज आयल्या त्या पर्सेंटेजे प्रमाणे सुमार 11% ऑन एन एवरेज मतदान जालां. पूण सगळ्यांत चड मतदान जालां ते सांखळी मतदारसंघात. आनी ऑब्वियस कारण हांगा अटीतटीची निवडणूक चल्लेली आसा. हांगा मुख्यमंत्री स्वता कॉन्टेस्ट करता आनी काँग्रेसीनय बी आपलो धर्मेश अगलानी घातला. मल्टी कॉर्नर फायट चल्ला. सो पुराय गोंयच्यान आमी तुमकां फुटेज हाडटा. आमी सकाळीं फोंड्या आशिल्ले, फोंड्याय आमी मेळ्ळ्या आनी सगळ्यात पयलीं आमी फोंड्या मेळ्ळ्या उपरांत तुमकां सांखळी हाडले आनी थंयचे विज्युअल्स दाखयले. आमी सद्या वता राजेश वेरेकार, फोंडेचे जे काँग्रेसचे उमेदवार आसा, तांचे कडेन आमी कांय खिणा पयलीं उलयल्ले. तांचे कडेन उलयता कितें तांणी सांगलें ते पळोवया आनी नंतर जॉयन जावन बाकीचे लोक जे आमचे कडेन उलयल्या ते आमी तुमच्या मुखार हाडटा. पयलीं पळोवया राजेश वेरेकार. रिस्पॉन्स बरो आसा, लोक येता.
दिसता 11 नंतर पर्सेंटेज वाडपाक लागतली. अजून पासून लोक भायर सरूना, नॉर्मल चलना, वोटींग चलना बरें. आनी वोटींग म्हाका दिसता 80-83% वचपाक जाय. आणि प्रोसेस कसो आहा तेंचो इलेक्शन वोटर्स येता जावं लायनीन सिस्टीम सगळें चालू आसा काय? बरें डिसिप्लीन आसा, कोवीड प्रोटोकॉलूय फॉलो करता सगळे कडेन, डिस्टन्स वेट दवरून सगळें बरें जाता. सकाळी 7 ते 9 11% जाला, तोच हे कंटिन्यू जातलो असो दिसता तुमकां? आतां वाडटलो न्ही, 11 ते 1 वाडटलो. तो सदांच वोटिंगाचो पीक टायम आसता 11 ते 1-1:30 म्हटल्यार. कितें दिसता वोटर्स येता आयज वोटींग करपाक पळय तेन्ना तोंडार तांकां कितें दिसता आमकां चेंजीस अशें? तोंडार म्हणजे ऑल आर पॉझिटिव्ह दिसता आमकां. आय एम गेटींग अ व्हेरी पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स. हे पहिले तुम्ही राजेश वेरेकार जे फोंडेच्यान उमेदवार आसा काँग्रेस पक्षाचे, ते आमचे कडेन पयलीं उलयले. एक मतदारसंघ आसा जंय अटीतटीची निवडणूक पळोवपाची आसा, ते म्हणजे प्रियोळ मतदारसंघ. गोविंद गावडे जे फाटल्या फावटी इंडिपेंडंट उमेदवार म्हणून हांगा निवडून आयले, त्यांनी भाजपा जॉयन केली आणि दुसरे वटेन मोगो पक्षाच्या आणि भाजपाची ताटातूट जाल्या उपरांत मोगो पक्षाचे अध्यक्ष दीपक ढवळीकार हांगा उबे आसा, मोगोच्या चिन्हाचेर उबे आसा. तिसरे आमी पळयत जाल्यार भाजपाचे कांय लोक जे नाराज जाले ते थंय उबे आसा. ताका लागून प्रियोळ मतदारसंघा कडेन सगळ्यांची नदर लागून आसा. आतां गोविंद गावडे फाटल्या फावटी इंडिपेंडंट आशिल्ले, पूण फाटले 5 वर्सां तांणी सेगीत भारतीय जनता पक्षाच्या सरकाराच्या बरोबर रावले, मंत्री म्हणून रावले आणि शेवटी तांणी औपचारीकरित्या भारतीय जनता पक्षांत प्रवेश करून ते भारतीय जनता पक्षाच्या चिन्हाचेर निवडणूक लडयता. सगळ्यात पयलू गोंयचे मतदारांक हांव आजच्या मतदानाच्यो शुभेच्छा व्यक्त करता. बरेच 5 वर्सां जाले नंतर गोंयचे विधानसभेची निवडणूक जाता आणि आज म्हज्या मता विशयी बऱ्याच वर्सांनी दुसरे पोलिंग बुथाचेर म्हणजे आज मतदान जाल्लें आसात. ज्या तरेन कॅम्पेन आणि ज्या तरेन इलेक्शन प्रोसेस जो आशिल्लो त्या संदर्भात एकंदरीत गोंयान शांतपणेन आज पर्यंत सगळ्यो काही गोष्टी सुरळीत जाल्ल्यो आसात. त्याबद्दल सगळ्या गोमंतकांनी जे सहकार्य केल्लें आसा त्याबद्दल हांव तांचे सगळ्यांचे मनपूर्वक अभिनंदन करता आनी आभार व्यक्त करता. गेली 5 वर्सां काम करून जो आज डेव्हलपमेंट आणि बाकीच्यो सगळ्यो काही गोष्टी मतदारां कडेन आशिल्लो दांडगो संपर्क खूब काही गोष्टी सांगून गेल्लो आसात. प्रत्येक मनशांनी प्रत्येक मतदारान सांगिल्लें आसात जें पेरलां तेंच उगवतलें आणि ज्या तरेन उत्स्फूर्त असो प्रतिसाद गेली कित्येक म्हयने आमी जेन्ना सदिच्छा भेटीच्या द्वारा प्रत्येक मतदारा कडेन वताले थंय ते आमकां उदंड असो प्रतिसाद मेळिल्लो आसा. आनी जे मुखावेलें काम करपा खातीर प्रियोळकार रघुच पूर्ण खातीर आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान म्हज्या वाघा सारके लढवय्ये कार्यकर्त्यांनी ज्या तरेन कश्ट घेतिल्लो आसात त्या तरेन प्रयत्न केल्लो आसात आणि आमच्या कार्यकर्त्याच्या माध्यमांतल्यान भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी आज मतदारांक कन्विन्स केल्ले आसात भारतीय जनता पक्षाक कित्याक मत मारपाक जाय, गोविंद गावडे कित्याक मत मारपाक जाय. आणि बरेचशे ठिकाणी सोशल मिडियाचेर म्हणू नाका आज बाकीच्या सगळ्या दृष्टिकोनांतल्यान आज बंद आसात आणि खास करून तुमचे सगळ्यांचे पत्रकार इलेक्ट्रॉनिक मिडिया तुमचे सगळ्यांचे आभार व्यक्त करता. तुम्ही पावलो पावले म्हाका सहकार्य केल्लें आसात आणि परत एकदा तुमच्या सगळ्यांच्या माध्यमांतल्यान मॅक्झिमम टर्नआउट करून प्रत्येक मतदारान मतदान करचें, कारण हो लोकशाहीन मेळिल्लो एक अधिकार जावन आसा, एक हक्क जावन आसा. तुमचें हित तुमचो फुडार घडोवपा खातीर आज ह्या लोकशाहीन मतदान जें आसा त्या मतदानाक आवर्जून उपस्थिती लावून
तुमचो विकास आणि तुमच्यो काही गोष्टी जी सरकाराच्या माध्यमातून गुड गव्हर्नन्स ह्या दृष्टिकोनांतल्यान ज्यो काही गोष्टी आसात त्यो मुखार व्हरपा खातीर प्रत्येक मतदारांनी प्रयत्न करचो हें म्हजें सगळ्या मतदारांक आव्हान आसा. सोशल मिडियाच्या नेगेटिव्ह बातमे संदर्भात प्रत्येकाक अधिकार आसा आपलें मत व्यक्त करपा खातीर. सोशल मिडियाचेर बरेचशे असे लोक आसात जे फक्त सोशल मिडियाचेर तरबेज आसात. ग्राउंड रियलिटी खबर आसप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. आनी ग्राउंड रियलिटी केन्ना जाता, आज विरोधकां कडेन टिका करपा खातीर तांकां कारण ना, पण खंय तरी निमित्ते काडून खंय तरी सोशल मिडियाचेर टिका करप हें तांचो स्वभाव जावन आसा आनी तो केन्ना कोण बदल करपाक ना. कारण तांच्या विचारां भितर जशें लोकांक जशी कळम येता तांचो स्पार्क येना तशे तरेचो हो विशय जाल्लो आसा. ज्या तरेन लोकांची फिजिकल उपस्थिती आनी उदंड असो प्रतिसाद हे सगळे सोशल मिडियाचेर जे टिकाकार जे आसात ते टिकाकारांक उत्तर दिल्लें आसा. आनी आज मतदान जाले नंतर 10 तारखेक जे काही निकाल येतलो त्या निकालान सगळ्यो काही गोष्टी उगडतात. म्हणजे पयलो म्हजें मतदान जें आशिल्लें तें एक बांदोड्यान आशिल्लें. आज पयल्याच फावटी हांव आफ्टर बरेचशे दिसांनी दुसरे पोलिंग बुथान मतदान करता आनी कारण हांवें मागीर सगळ्यो काही गोश्टी शिफ्ट ह्या मतदारसंघान केल्ल्यो आसा. त्या बद्दल खुशी जाता की स्वता म्हजें म्हाका फाटले 2 टर्म म्हाका मतदान हांवें करून घेवन आशिल्लें. म्हणजे म्हाका स्वता एक मत मारपाक भाजपान डिसायड केले की जे आमदार आसा, सिटींग आमदार आसा दयानंद सोपटे तांकां परत टिकेट दिवप आनी लक्ष्मीकांत पार्सेकाराक दिवप ना. ताका लागून रागार जावन लक्ष्मीकांत पार्सेकार सध्या इंडिपेंडंट म्हणून उबे आसा. आमी तांकां कांय खिणा पयलीं मेळ्ळे आनी तांचे कडेन उलयले. तांकां रागूय आसा भाजपाचेर, पूण ते दुसऱ्या वटेन म्हणटा की इंडिपेंडंट म्हणून आपूण निवडून आयले उपरांत डिसायड करतलो कितें करतले ते. मांद्रे मतदारसंघान गेल्ले आमी आनी ही बायट तुमच्या मुखार हाडटा लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांची. Serial number 313, Lakshmikant Parsekar. Smita Parsekar. येस सर. सर फर्स्ट टाइम तुम्ही BJP सोडून इंडिपेंडन्साचे आयज वोटिंग करता, एकंदरीत कितें दिसता? आयचो दीस हो तसो खूब महत्वाचो आसता आनी आसाय. खऱ्या अर्थान वोटर जो राजा आसता, मतदार राजा म्हणटात, नांवा पुरतें म्हटलें वता, पूण खऱ्या अर्थान तो 5 वर्सांसून
एक दीस मतदार राजा असता. आज तो मतदार राजा असा. हांवूय मतदार ह्याच भुमिकेतसून हांवें मतदान केला. 5 वर्षांतलो एक दीस तो राजा आणि निवडून दिल्लो लोकप्रतिनिधी 4 वर्सां 11 महिने आणि 29 दीस तो राजा. आणि त्यामुळे मतदार राजान 5 वर्सांसून एक फावट मेळणारी संधी ही पुरो विचार करून ती वापरूंक जाय. इलेक्शनाच्या काळात धमक्यो असतात, पैशांचो महापूर असता, आश्वासनां असतात, ही सगळी आयकपाची. ती आयकून जातकीर आज आपले फुडल्या 5 वर्सां खातीरचे भवितव्य घडयणारे, आपलेच न्हय खास करून राज्याचे भवितव्य घडयणारे आज मतदान करणारे नव मतदार असतात. इवन काही फाटले सुद्धा असतात. हे गोंयच्या मुक्तीनंतर जन्माल्ले मंडळी ही. बहुतेक मतदार हे आता मुक्तीनंतर जन्माल्ले असतात आणि ताका लागून आणि सुशिक्षितय ह्याची मतदानाची मोठी फळी आसा. म्हाका खात्री आसा की ह्या फावटीचो मतदार केवळ मांद्रे मतदारसंघा पुरतोच उलयना हांव. खूब गोंयभरांत चर्निंग जाला. डावपेच, धमक्यो ह्यो सगळ्यो जाल्यो. पूण ह्या फावटीचो मतदार, ह्या फावटीच्या इलेक्शनाक मतदार हो ह्या सगळ्या प्रक्रियेतसून वचून एक आदर्श गोंयचे भवितव्य ठरयणारी टीम अशी खंयच्याय पक्षांतली जावनी पण 40 आमदार जे येतले गोंयांत ते गोंयचे हित करणारे येवचे आणि ते हाडपा खातीर मतदार राजाचो आयच्या प्रयत्न आसचो. कोकणांतल्या मतदारांक म्हजी एक मनांतसून, काळजांतसून, हृदयांतसून शुभेच्छा. सर तरी मताधिक्य कितले घेतले तुम्ही? हांव एक आज सांजेवेळ पर्यंत सांगूंक शकतलो पूण जबरदस्त म्हाका दिसता पाठबळ म्हाका मतदानाचें मेळटा. मनी पॉवर तशें मोठ्या प्रमाणात मनी पॉवर, तुडुंब, तुफान, पैशांचो पावस व्हांवता. मागीर आश्वासनाची खैरात आसा आणि धमक्याचे सत्र चालूच आसा. हे सगळे इतलें सगळें आसून मतदार ज्या पद्दतीन उत्साहान भायर सरता तेन्ना निश्चितपणे मांद्रेंत इतिहास हे फावटी घडटा. सर अपक्ष विरुद्ध भाजप अशें मतदान जातलें अशें तुमकां दिसता? हय 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 निश्चित. खूब म्हणजे हांगा हांव अपक्ष आसा. हांगा भाजपच्याय काही नेते मंडळीन मोठ्या प्रमाणार हांगा येवन खरें म्हणजे एकदां आमचें फाटलें न्ही, जालें न्ही, तुजो संवसार वेगळो म्हजो संवसार वेगळो ही गोश्ट जाल्या नंतर हांगा खूब मोठे मोठे नेते रातचे अपरात्री ह्या वाड्यार त्या वाड्यार ह्या समाजाक त्या समाजाक जे करपाचें काम केलें तातूंत ताणें आपली पद घालयली ती घालयलीच. पूण गोंयभरांत पक्षाचें स्थान देंवयलें तांच्यांनी. म्हणजे मांद्रे मतदारसंघांतलो एक सीट भाजपचो वता हें आसाच पूण ताच्याय पलीकडे ताच्या आपल्या कृत्यांतसून तांणी आपल्या वक्तव्यांतसून ताणें गोंयभरांत किमान 2-3% तरी मतां पक्षाची कमी केली आणि म्हाका सिंपती दिली. एक हांव घरोघर भोंवता आसतना म्हाका आश्चर्य दिसा, सर आमकां खबर आसा तुजी निशाणी कपाट ही. आपल्याक पुण्यासून अमक्याचो फोन आयिल्लो, आपल्याक मडगांवच्यान अमक्याचो फोन आयिल्लो, आमचे कडेन अमके सोयरे म्हापशेच्यान आयिल्ले. म्हणजे मतदारसंघा पलीकडले लोक गोंयभरांतले, राज्यभरांतले, इवन देशभरांतले आणि काही कडेन तर इन्स्टन्सीस आपल्याक US फोन आयिल्लो, UKसून फोन आयिल्लो अशें सांगणारी मंडळी, म्हजो प्रचार करणारी जगभरांत आसली. हांव कोणाक कॉन्टॅक्ट करूंक पावूंक ना पूण एक जी सिंपती म्हाका मेळटा आणि सिंपती मेळटाच आणि त्याच बरोबर गोंयचें भवितव्य, गोंयचें हित हें सादारणपणे खंयच्या मनशाच्या हातांत लक्षांत आयल्या मुळेच हे असो प्रतिसाद मेळ्ळो. म्हाका खूब काम खास करून ते रागार आसा की आपल्याक स्वता उमेदवारी मेळना आनी ताका लागून तांणी आतां इंडिपेंडंट उमेदवारी व्हेल्या.
अशें मदीं बोवाळ जातालो की 2 मनीस भाजपाचे जांकां गव्हर्नर पदाचो पोस्ट ऑफर केली भितर एक आशिल्ले लक्ष्मीकांत पार्सेकर आनी दुसरे आशिल्ले राजेंद्र आर्लेकर हे हिमाचल प्रदेशाचे राज्यपाल म्हणून सध्या गेल्या, जाल्यार लक्ष्मीकांत पार्सेकर गोंयानूच उरल्या. राजेंद्र आर्लेकर गोंयान आशिल्ले, आज खास करून मतदान करपा खातीर ते गोंयान आयले आनी वास्को जंय तांचें वोटींग आसा थंय तांणी मतदान केलें. एक कोइन्सिडेंटली हे दुसरे राज्यपाल, वर्किंग राज्यपाल जे गोंयान मतदान करता. पयले गोंयचे स्वताचे राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांणी सकाळीं केले आनी हिमाचल प्रदेशाचे राज्यपाल आर्लेकर हांणी वास्को मतदारसंघात मतदान केलें. ताचे उपरांत ते पत्रकारा कडेन उलयले. हे म्हाका लेट जालो. थँक्यू. मतदान हे एक आमचें पवित्र आनी राष्ट्रीय कर्तव्य आसता आनी तें करपा खातीर हांव हिमाचल प्रदेशांतल्यान हांगासर आयलां मुद्दम की हें म्हजें पवित्र कार्य आसा तें जावचें अशें म्हणून. कारण मतदान हें आमच्या लोकशायेचो, खऱ्या अर्थान बऱ्या लोकशायेचो आधारस्तंभ आसा. म्हजें ह्या निमित्तान आवाहन सगळ्यांक आसा की सगळ्यांनी 100% मतदान करपाचो प्रयत्न करचो आनी करून घेवचें. आमच्या गोंयांतली तशी आमची हें आसा, ख्याती आसा की चड मतदान करपाची. चडान चड लोकांनी मतदान करपाक भायर सरचें अशें म्हाका दिसता आनी त्या प्रमाण लोक करूनय घेतले. आमचे गोंयकार मतदार सुबुद्ध आसात. आज आफ्टर मिन्स कॅम्पेनींग जालें, सगळें बरें जालें. व्हडले सगळे कॅन्डिडेट्स बरो भाशेन कॅम्पेनींग बी सगळें जालें. आमी इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट्स तेय बरें कॅम्पेनींग केलें. इवन पार्टीचे बेजीर कोण तेय बरें कॅम्पेनींग केल्लें. पण आयचे दीस येयले 14 फेब येयल्या आनी आतां सगळे कुट्टाळीच्या लोकां कडेन आसतलो की दे हॅव टू थिंक हूम टू वोट. एंड म्हाका इतले विश्वास आहा की ऑल द पीपल ऑफ वर्काले विल वोट फॉर द रायट पर्सन. एंड आनी म्हाका दिसता की जे कोण कॅन्डिडेट आसतलो ही विल बी द फिट पर्सन फॉर कोर्तालेम कॉन्स्टिट्युन्सी. कित्याक लागून ते कितें कामां जावपाची आहा ते हिशोबान जेन्ना एवरी कॅन्डिडेट एवरी एरियान एवरी विलेज वायज भोंवता तांकां लोकांचे प्रॉब्लेम तांकां लोकांनी सांगले आसतलो. आनी जे हिशोबान सपोज तेंच्यांनी प्रॉमीस केल्ले आसता एवरी कॅन्डिडेट की आमी तुमगेले कामां करता म्हणून. सेम थिंग इवन आय हॅव सेंड टू द पब्लीक सेट वॉट एवर पॉसिबिलिटी फ्रॉम माय सायड हांव लोकांचे कामां करतलो. and let people decide who is the right person, and I have full confidence that people will vote me as the right candidate for Korathalim constituency. सगळे बुथार हांव गेलो ते रिस्पॉन्स व्हेरी पॉझिटीव. वोटींग पासून बरो जाला आनी आमी गॅरंटीड आमी बरे मार्जिनान निवडून येतले म्हणून. काँग्रेस परत येतले हल्दोना मतदारसंघांत आनी आमी बरें काम चिंतपा फुडें सोंपले. आमी केन्ना वायट कोणाचें चिंतलो ना आनी म्हाका दिसता आमचो असेट कितें बारीक बारीक मनशां पावपाक आनी बारीक बारीक मनशाचें काम करपाक. Does it is easy to win this in Haldona constituency? एक सांगता, I am a new politician, to call the word politician. I am new in politics. आनी खरें सांगता हांव पॉलिटिशियन पार्टी केन्ना नाशिल्लो
म्हजे सगळे कनेक्शन आसत पूण हांव पॉलिटिक्सांत केन्ना पडलो ना. पूण ही जर्नी आशिल्ली ती म्हाका म्हजे फ्रेंड म्हजे आशिल्ले ते कितले कितले फ्रेंड मोठे ते बारीक सगळे म्हजे बरोबर रावले आनी सगळे आदार दिले म्हाका. देखून ही जर्नी हाव इट हॅज बीन अ व्हेरी व्हेरी न्यू एक्सपिरियन्स. एंड टू answer your question directly, I think people will vote for honesty, truth, integrity and a clean image. You take my word, people are looking, लोक रावता मनीस आहा तो उमेदवार आहा तो आमदार जावपाक लोकांचें काम करतलो, बारीक बारीक मनशाचें काम करतलो, कोणा डिफरन्स कोण नासतना. आनी हांव सांगता एक गूण म्हजी की हांव सद्दां लोकांचें बरें चिंत म्हण. आनी देखून हांव जाणा काळजानसून मोनानसून लोकांचे तेंको म्हाका आसा, लोकांचे आशा आसा की ता म्हाका निवडून दिवंक व्हरपाक थिंगा असेंब्लीन. ऑर्डनन्स चेंज जाय लोकांक अशें तुमकां दिसता एकूण तुमी 100% चेंज इज द नीड ऑफ द आवर. फकत आल्दोना न्ही फूल गोंयांक बीजेपी काडपाकूच जाय. कित्याक बीजेपीन पयली पार्टी 5 वर्स काडले ऑन इट्स ओन मेजॉरिटी, दुसरी 5 वर्सान चोरयेन काडलोली. सो आनी बीजेपी केअर करना लोकांक. बीजेपीन बारीक बारीक मनशां चोयलना, फकत मोठे मोठे ग्रेस लोकांचे ते आनी ग्रेस केले, बारीक मनशां सामके मारले, GST काडले, सगळे काडले. कोवीड टायम लोकांक दुसरे दुखयले, धंदे बंद जाले आनी म्हाका दिसना आतां परत आनी 5 वर्सांचे चान्स दितले म्हणून. दादा तुम्ही एक म्हटलं की यू आर क्लीन कॅन्डिडेट, Yes. अदर कॅन्डिडेट्स आर करप्ट, यू वॉन्ट टू मीन दैट? You asked me in connection with Aldona. Yeah, that's what. So I don't. लोकांक चेंज जाय आशिल्लो. फर्स्ट चेंज 10 वर्स दिले पुरो म्हणपाक लागले. डेव्हलपमेंट उदरगत कांय जालें ना. तिसरे लोकांक आदार मागूं गेले तेन्ना कोण काम पावल ना. चवथे बारीक बारीक मनशाक सरकार इसवल्लो, बारीक बारीक मनशाक सरकारान दुखयला. सो गारा गारा गेल तेन्ना लोकांनी सांगलां, म्हाकाय शॉक चड फाटी, सर आमी वळखतात तुका, आमी जाणात कोण तूं, तुगे व्हिडिओ पळयतात, तुगे फेसबूक फॉलोय करतात. लोकांनी सांगलां, सोयऱ्यांनी सांगलां, आमचे फ्रेंड आहात ते भायर सावन कॉन्स्टिट्युएन्सी भायर सावन फोन करून सांगला तुका सपोर्ट करपाक म्हण. आनी आमी खूश आसात की तूं आयलो म्हण. ओके, थँक्यू. म्हाका एकदम उत्स्फूर्त प्रतिसाद प्रचारा वेळार मेळ्ळा आनी आज हांव सगळ्या बुथांचेर भेट दिवन आयिल्लो आसा. आमचे सगळ्या बुथांचेर हे आसा, पोलिंग एजंट्स आसा आनी रिस्पॉन्स खूब बरो आसा. लोक येवन स्वता सांगता, स्वता अशें थम्सअप करून वतात. म्हणजे लोकांच्या मनान हे फावट खरी बदल म्हापशान घडोवपाच्या मनान आसा अशें दिसता. पण शिवसेने वांगडा लोक रावतले अशें दिसता तुका? हय, शिवसेने बरोबर रावतले. शिवसेनेचेर लोक केन्ना बेजार नाशिल्ले. पळय, एकदां बीजेपीचे अशेंच आशिल्लें की बीजेपी बरोबर अशें दिसतालें की लोक रावतले काय म्हणून. पूण फाटीं 2012 पूर्ण भोवमत बीजेपीक मेळिल्लें आसा. म्हणून शिवसेना सुद्दां ह्या फावट जी आसा ती बाजी मारपाची आसा आनी हाजे फुडें आमचें सरकार थोड्या वर्सांनी गोंयांत आसतलें. म्हापशान सगळें इलेक्शन वेवस्थीत चालू आसा, पूण 2 गजाली ज्यो आसा त्यो हांव मुद्दम हांगा मांडूंक सोदता. एक म्हणजे इलेक्शन वोटींग जें आसा तें खूब स्लो चलिल्लें आसा. जर सगळे कडेन हांव जितल्या बुथांचेर गेला जवळ जवळ 90% बुथांचेर स्लो वोटींग चलिल्लें आसा. आनी दुसरी गोश्ट प्रामुख्यान हांव नजरेक हाडूंक सोदता ती की हांगा बॅनरांचो सारको घोळ जाल्लो आसा. कित्याक जी इन्स्ट्रक्शन्स आमकां आयिल्ली त्या इन्स्ट्रक्शनान आमकां सांगिल्लें की एक फोटो कॅन्डिडेटाचें नांव, सिम्बॉल आनी पार्टेचें नांव हे बॅनरार घालून. बॅनराची सायज आशिल्ली 4.5 फीट बाय 3.5 फीट. इतल्या भितर ही बॅनरां करून तुका ते डिस्प्लेक दवरूंक शकता अशें आमकां आशिल्लें. तरी इन्स्ट्रक्शन आसतना सुद्दां आमी ROक फोन केल्लो आनी विचारिल्लें की बॅनरां अशी लावंक मेळटा काय ना.
तेन्ना तिणें आमकां सांगिल्लें की बॅनरां लावंक मेळटा. आज जेन्ना बॅनरां लायल्या फक्त आमच्याच पक्षान न्ही, शिवसेनेनूच न्ही तर बाकीच्या जे पक्ष आहा तांणी बॅनरां तशीच लायली लावंक मेळटा म्हणून. आनी आज खूब कडेन आयल्यान फ्लायींग स्क्वॉड आयल्यान ती बॅनरां काडली. म्हणजे हांचें काय कॉर्डिनेशनूच ना अशें. कित्याक आमकां जर सांगिल्लें की बाबा लाव नाका जाल्यार आमी लावचे नाशिल्ले, पयलीं खंय लायताले आमी. पूण आतां ह्या फावट एलाव केला म्हणून आमी लायल्ले न्ही. आनी आतां कोण म्हणटा फक्त सिम्बॉलूच लायले आतां, कोण म्हणटा फोटोच लायले आतां. आतां हे कितें चल्लां तेच म्हाका कळना इलेक्शन कमिशनराचें. एक फोटो घेता. अबे मुरुगांव तालुका ऑल मुरुगांव वास्को दाबोळे कुट्टाळे आमी जिखताय काँग्रेस आनी आख्खे गोंयांत जिखताय काँग्रेस. वेव एगेन BJP. सर कसो कितें रिस्पॉन्स आसा तुमकां आनी आमकां रिस्पॉन्स एक्सलंट ऑल वास्को एवरीवेर कारेवाडा न्यू वाड्या मांगोर बायना. Sir, it was easy or it was tough for you to be in Congress after leaving BJP? Game easy, but it's not fair play. It's a fair game. Na football is a fair game. Inga police support करते, PS support करते हैं BJP. It looks like PS and RSS. So have you complained about this? आम्ही काल complaint केला election company that PS should transfer immediately. सांगू शकता की हे जे इलेक्शन्स आसा हे वास्को खातीर खूब इम्पॉर्टंट इलेक्शन्स आसा. सो सगळ्या लोकां कडेन मागता की इलेक्शन वोट करप हो आमचो रायटूय जसो आसा तशें आमची एक ड्युटी आसा वोट करप. आपलो वोट वेस्ट करचो न्ही, कोणें सगळ्यांनी वोटींग करचें. कित्याक वोटींग रायट हो आसा पळय हो आमकां 5 वर्सान एकदां येता. वोटींग रायट डेली येना. सो सगळ्या नागरिकां कडेन मागता की तुमी सगळ्यांनी येवन भायर वोटींग करचें. लोक भायर येत आसा पूण जे भितर अजून घरान आसा जाल्यार मागीर येवपा आसा. इतलेंच सांगणें की वोट चुकोवचो न्ही म्हणून. कॅम्पेनिंग जाल्लें आसा आयज प्रत्येक बुथाचेर गेलो तुका रिस्पॉन्स कसो मेळटा? रिस्पॉन्स सगळ्या कडेन बरो आसा. जे लोक प्रचंड म्हणजे उत्साही आसा. जरी हांगा वास्को 10 वर्सां निग्लेक्ट जाले तरी पूण एक होप घेवन लोक उत्साही आसा. लोक भायर येतात, लोक मेळटात, म्हणजे बरे पॉझिटीव रिस्पॉन्स दितात सगळे. सो म्हाका दिसता खंय तरी एक बरे मार्जिनान आमी जातले. वास्को BJP हॅट्रिक करतले कॅन्डिडेट 100% फक्त मार्जिन कितले जाय पळोवपाक जाय. रोहन बाब, आता तुम्ही फर्स्ट टाइम तुम्ही MLA कन्सल्ट करताय असेंब्ली इलेक्शनात. तुमचो कॅम्पेनिंगचो प्रवास सगळो तुमचो एक्सपिरियन्स कसो एक्सपिरियन्स जाल्लो? आमी नव्या कारणान आसल्यार की आमकां बरो रिस्पॉन्स आहा न्यू फेस म्हणून. आनी अवश्य आमचे दिवाडकार मरण काम करता आनी हेजें जें फळ आहा तें आमकां मेळपाची गरज आसा आनी लोक तें फळ आमकां दितले. पयलीं तुमी दुसऱ्या खातीर कॅम्पेनिंग करताले. आमी पयलीं भाजपाक भारतीय जनता पार्टीक कॅम्पेनिंग करताले तेन्ना आमी खंय तरी पदार आसले. आयज आमी तो पद सोडून आयज आमी इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट म्हणून आयज उबे रावल्ले आसा. आनी दिवाडकारांचो बरो रिस्पॉन्स आहा. दिवाडकार सगळे एकवटान आहा आनी तेंचे हॅपिनस म्हणजे तोंडार जे हॅपिनस आहा ते दिश्टी पडटा आनी दिवाडकार ते हॅपिनस आमचे दाखयतले. कॅम्पेनिंग करतना लोकांच्या मदीं लोकांच्या बरोबर येवपाचो एक लागीं येवपाचो
एक तुमकां राव. हें गावलो संदी गावली हा बाबा. ते लोकांचो तुमकां कितें हें गावलें ग्रेवियन्स आयकपाक मेळ्ळें पळय आमी जेन्ना कॅम्पेनींग करता आसतना आमी डोर टू डोर विजीट करूंक लागले तेन्ना लोक उमेदीन भायर सरूंक लागले की आमचो दिवाडचो गांवचो भाव कोण तरी रावला पयले फावट इलेक्शनान आनी ताका आमी निवडून हाडया आनी ताका लागून त्या उमेदीन सगळे भायर सरले आनी आमकां कॅम्पेनिंगाक बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो आनी बरे पैकी कॅम्पेनींग जाल्लें आहा बरी आमची वॉकिंग रॅली जाल्ली आसा आनी बरो रिस्पॉन्स दिवाडकारांनी कुमार जुंयेकारांनी खोर्ले करमळे खोर्ले आकाडा सगळ्या गांव भावांनी बरो रिस्पॉन्स दिल्लो आसा. कुंभारजो कॉन्स्टिट्युएन्सीत कितले % वोटींग जातलें अशें दिसता तुमकां म्हाका दिसता 80% तरी जावंक जाय. 80% तरी जावंक जाय. 80%. ओके आयज लास्ट डे म्हणजे एक अपील करपाक तरी तुमी कितें सांगूं सोदता आपल्या वोटर्सांक हांव म्हाजे बरे मागतल्यांक सगळ्यांक म्हाज्या गांवच्या भावांक आनी कुमार जुंयेच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी लोकांक की तुमी खऱ्याच मना पासून काम केल्लेलें आसा आनी तें मना पासून काम केलां तेजें आमकां फळ मेळटलें अशी तुमी आशा धरून आमी हें जें काम केलां तेजें आमकां फळ दितलो देव म्हणून अशें म्हणून आशा धरा. ह्या 2022 आमी रोहन हरमळकराक असेंब्लीन पळयतले 100% लोकांची इच्छा आहा म्हाजी इच्छा न्हू लोकांची इच्छा आहा. ओके भाई बेस्ट ऑफ लक तुमकां. ओके आमी आशा करता तुमी यश बाळगी. ओके थँक्यू व्हेरी मच. फायनली 14 फेब्रुवारी येयलेलो आसा आनी जायते लोक ह्या दिसाक रावल्ले आसा. आमचे सगळे कामदारांनी काम करून हो आयज फायनल दीस येयलेलो आसा आनी हांव आमचे वोटर्सांक अपील करता की टुडे इज द डे टू सेव युअर कॉन्स्टिट्युशनल रायट. टुडे इज युअर डे टू सेव युअर फ्युचर. टुडे इज युअर डे वेर द यूथ वील डिसायड वॉट इज गोट टू हॅपन फॉर द नेक्स्ट 5 years. आयज सगळ्या लोकांचो आयज फ्युचर ह्या दिसाचो आसा आनी हांव मागता सगळ्या लोकांक की तुमी सगळे जाण भायर येवचे जात कात धर्म सायडीक दवरया आनी काँग्रेसाक परत हाडया. कित्याक फाटले 5 वर्सां आमी पळयलेलो आसा लोकांचेर पळय हल्लो जाल्लो आसा. लोक आयज कोविडान काबार जालेले आसा. कोवीड डेथ पळय जालेले आसा. कोवीड केसीस पळय जालेले आसा ती हायेस्ट आशिल्ली गोंयांत. सो इट इज क्लियर जो सरकार पळय आसा हो बारीक लोक समाजाचो नाशिल्लोच. हो सरकार आशिल्लो फकत क्रोनीक कॅपिटलिस्ट आमचो अदानीचो आनी जिंदालाचो. आयज डेव्हलपमेंटाचें काम कोवीड टायमाचेर मॅक्सिमम तांकां जालां आनी आमकां आजून कुठल्याय कॉन्स्टिट्युएन्सीन बेजीक एम्युनिटीज ना. आजून पासून उदकाचे प्रॉब्लम लोकांक उदक मेळना. सो जॉब्स ना अशें करून जायते प्रॉब्लम आसा आनी लोकांक कळलेलें आसा की ह्या फाटी काँग्रेसूच तांकां आदार दिवपाक शकता. कित्याक काँग्रेस आसतना म्हारगाय नासताली. लोकांक ते आयकताले. तेंचो कॉन्स्टिट्युशनल रायट पळय आसा तो रिस्पेक्ट करताले. पूण ह्या फाटी हो पळय सरकार पळय आसा आमचेर विरूद्ध आसा. सो म्हाका खात्री आसा की लोक सगळे भायर येवन आयज हो वारो येयलेलो आसा काँग्रेसीचो. आमचे सगळे मायनॉरिटीचे लोक हॅव टेकन डिसिजन दॅट दे वील सपोर्ट दी काँग्रेस पार्टी इन्क्लुडींग आमचे हिंदू भाव जे एक्सप्लॉयटेड जाल्लेले आसा तेय आमकां ह्या पार्टी वोट मारतले. सो कसो रिस्पॉन्स पळयता तुमी? रिस्पॉन्स बरो आसा. सकाळच्यान आमच्या जे बूथ आहात हे बरो उत्साह भुरगे आहात सगळे बसलेले ते सांगतात म्हाका बरे लोकांचो रिस्पॉन्स आहा आनी लोक वोटिंगाक भायर सरलेले आहात. ही एक बरी गोश्ट. सगळ्यांनी अशें भायर सरपाचें आनी आपलो जो मतदानाचो रायट आसा तो एन्जॉय करपाचो जेणे करून आपल्याक जो जाय तसलो कॅन्डिडेट निवडून हाडपाचो आनी आपल्याक जाय तो सरकार निवडून हाडपाचो. तर तुका कितें दिसता म्हापशान लोक ह्या फावटी कितें चेंज करतले अशें दिसता? डेफिनेटली म्हापसान बदलीचे वारे आहा. म्हापसान ह्या फावटी बदल जातलो आनी जो कॅन्डिडेट येतलो तो म्हापशेकारांक जाय तसलो कॅन्डिडेट म्हापशेकार हाडटले. ओके थँक्यू.
In fact, overall situation, the people have been coming out in quite a large numbers. And only in some polling station, it's a bit slow. So it's a few, because, and then as to the presiding officer, they say that they are maintaining the proper SOPs and everything. So that is the only thing. Otherwise, the people have come out in large numbers, and I'm confident that the people will support the BJP, Glenn Tickler, and 10th will have the results in a very positive manner. But Glenn, do you feel what will be your lead and all by looking this slow result? Voters are coming out. No, what happened? The voters normally come out in the mornings, which are normally during the before it gets hotter, and then by evening by 4 o'clock the people come out again. So that has been the trend normally, basically. So now this is my third elections. Last two elections that was almost the same, but because only of the COVID and all, the people a bit they want things to get a little more faster. So they have spoken to the presiding officers in certain booths to try and facilitate that facility so that they can vote and go home peacefully. See, victory is important. The lead will come on the 10th, but victory is important. Definitely, the people of my constituency, seeing my good work, my development work, and all the other factors, will surely get me elected again. It will be my hat trick. The lead will speak on the 10th. Victory is more important, and of course the lead follows. संपार झालेले आसा, मतदानाक सुरवात जाली आसा. हळदोण्या मतदारसंघातून एक उमेदवार कशी कितें प्रतिक्रिया आसा तुमची? कितें चल्लां? म्हाका अजून मेरेन हांव थोड्याशाच बुथांचेर भोंवल्लो आहा. म्हापशेचे 6 बूथ हांगा पावला, दुसरे कडेन मेड्या पावलो. सगळे कडसून फीडबॅक बरो येता. प्लस टेलिफोनीक जे आमचे आहा हे चालूच आहा. आमची जी आयपॅक एजन्सी आहा हे म्हणजे सगळे टेलिफोनाचेर सगळे म्हणजे कार्यकर्ते बूथ अध्यक्ष आहा आमचे, बाकीचे बूथ मेंबर आहा हेंचे कडसून डिटेल घेयत आहा. बरो रिस्पॉन्स आहा आणि एक अशें म्हटल्यार जाता की बरे तरेन आमचे सायडीसून आयज आतां मेरेन जे वोटींग जाल्लें आहा हें कळटा. म्हणजे आमचे कार्यकर्ते आसतात बुथार ते सगळे हे कार्यकर्ते आसता तेंच्या वरवीं बरो प्रतिसाद आहा आणि बरें मतदान जाता सद्या तरी. किरण बाब, सध्या इलेक्शन म्हटल्या बरोबर पयशांची जी देवाण घेवाण आहा पळय ती सगळ्याच मतदारसंघात धुंवर म्हणटा तसो जाल्लो आसा. ना 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 अशें कांय ना. म्हाका दिसता हो एक चुकीचो हे आहा. हांव असो मानपी मनीस आहा की कोणूच आमी कोणाचेंच मत विकतें घेवंक शकना. मत हें प्रेशियस आसता. सो एक फकांड म्हणजे हो पयशे वाडटा तो पयशे वाडटा कितें आसता, आपलें अपयश हे दुसऱ्याचेर थोपूंक फावना केन्ना. कशें आसता आज पळय भरगच अशे कार्यकर्ते आहा. तर हे कार्यकर्ते आहा हेंकां हांगासर कितें उमेद आहा तर हांगासरल्या आमदाराक उखलून भायर मारप ही तेंची हेतू आहा. सो तेका लागून तांकां चेंज जाय, आंदोलन चेंज जाय. 5 वर्सां तेंची पणाक लागलेली आहा. 10 वर्सां ते जे वावुरले वत भुरगे आहा हे सगळे हांगासर भुरगे आहा हे 10 वर्सां हे हांगासर बीजेपीच्या आमदाराक वावुरले. पूण तांकां ज्यो कितें तेंच्यो अपेक्षा आसल्यो आपल्या स्वताच्या नोकरी बद्दल आसत किंवा बाकीच्या उदरगती बद्दल आसत तो फेलियर गेल्लो आहा. आपल्या वांगडा लोक ना म्हणटकूच दुसऱ्यान पयशे यूज केले आनी पयशांचो यूज जाला. हांव हें मानिना. हांव मानता मत हें कोणाचें प्रेशस आसता तें आमी केन्नाच विकतें घेवंक शकना आनी कोणी तें करचेंय न्हू. किरण भाई, काल आता एक व्हिडिओ असो व्हायरल जाल्लो की तुज्या घरा रेड पडले, नेमकें कितें म्हणून? हें कितें जालां न्हय, बीजेपी सैरभैर जाल्या. हांव म्हणिना, हांव उलोवन थकलो की तेंच्या पांयापणची माती सरकल्या, सगळी जमीन सरकल्या हें म्हणपाचें उरलेलें ना. आतां सैरभैर जाल्या. म्हाज्या घरा कडेन काणक्या पयरच्या दिसा रातची अचानक रेड मारली. म्हाका म्हणपाक ना तुजें घर सर्च करपाक जाय, तुवें मानी स्टोर करून दवरला. हांवें सगळें घर सर्च कर म्हटलें, कांय मेवळें ना. काल परतून दनपारची तेंच्यांनी म्हाज्या रेवाड्या रेजिडेन्शियल लोक येता, पॉलिटिकल स्ट्रॅटेजी आसता, कार्यकर्ते मेळपाक येता, फुडें कशें कितें फाल्यां कशें कितें करप हेचेर सगळे डिस्कशनाक लागून येता. अशें आसना की ते पयशांक लागून येता. आनी म्हजे कार्यकर्ते हांव सांगता प्रामाणीक कार्यकर्ते आहा. पयशांक लागून अशें आहा पळय ते बाकीच्या कोणा कडेन आहा आसतले. सो रेवाड्या रेट मारली, रेवाड्या घर सर्च केलें म्हणजे बिंदास करप. पूण कांय गावलें ना. फावटी पळय तो आमदार जो आसलो पळय थंय तो मॅन्डेट चोर आमदार निलकंठ हळर्णकर जो आहा न्हू हो मॅन्डेट लोकांचे जन आदार चोरला. तेणी चोर तो
तेजेर केसी आहा क्रिमिनल तो कळ्ळें आमकां म्हणटात पळय म्हाजेर केसी ना म्हजो रिपोर्ट नाल्यार काडून पळय तुमी इलेक्शनाक फॉर्म भरला पळय ते काडून पळया. सो हो हेणे हावसिंग बोर्डाचो घोटाळो केल्लो, हेणी महिलांची छेडछाड केल्ली अश्यो म्हणून तेजेर 2 केसी आहा. आनी प्लस लोकांची थिवेकरांची फाटले फावटीची मॅन्डेट चोरल्या. असल्या मॅन्डेट चोर आमदाराक घरा धांवडोवपाक लागून थिवेचे लोक इरिस्पेक्टीव ऑल कास्ट रिलीजन सगळे एकठांयल्ले आहा. 1 सायड रिजल्ट जातलो थंयसर. तुमकां येणाऱ्या काळान 10 तारखेर कडल्यान हांव चड उलयना पूण 1 सायड रिजल्ट जातलो. हांगा सुद्दां कितें आहा लोकांक भाटकारशाही नाका आनी बीजेपी नाका. ताका लागून एक मुणकाराक जिखोवन हाडटले लोक हे म्हाका ह्या हातले हळडणचे बरें पडले. ओवरऑल सगळीच कडेन बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळा म्हाका. लोकांचे स्मायलीड फेस दिसत म्हणजे सॉरी लोकांचे फेसाचेर स्मायल आसत म्हणजे पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स आसा. खूब कडेन बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळा म्हाका. पूण तुका कितें दिसता सो इंडिपेंडंट एक्सेप्ट करतले म्हणून सालिगांवकार? डेफिनेटली लोकांक आयज कॅन्डिडेट जाय, कॅन्डिडेट बरो जाय आनी कॅन्डिडेट जर बरो जाय जाल्यार तेंच्यांनी नक्कीच सारको विचार करून मतदार वोट करतले ही अपेक्षा आसा. कारण पॉलिटिकल पार्टी जर पळोवन वोटींग करीत जाल्यार आयज ह्या मतदारसंघात सगळ्यांक खबर आसा की पयशांचो कितलो वापर जाल्लो आसा. म्हाका पूर्णपणे खात्री आसा की मतदार वोटींग करता आसतना मेरीट बेजीसचेर वोट करतले आनी ते कॅन्डिडेट पळोवन वोट करतले. नक्कीच जीत ही आमची आसतली. कसो रिस्पॉन्स पळयता सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीत? आयज आमची जी टीम आसा ही सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीनी हाय जोश भायर सरलेली आसा. सगळ्यांच्या तोंडार तुमकां स्मायल दिसतली. हांव ती 4थी पंचायत सकाळच्यान हांव फिरत आसा आनी सगळे बरे मुडान आसा. सगळ्यांचो हाय जोश हा सांगला तसो आनी वी आर कॉन्फिडंट वी आर गोइंग टू वीन. आसतना लोक कशे पळयता काँग्रेसीचे टिकेटीचेर कॉन्टेस्ट करता तुका? ना, बीजेपीक लोक गोंयभर विटलेले आसा आनी बीजेपीक द एंड घालपाक जाय, फूल स्टॉप. ताका लागून लोक मनांतल्यान जे ट्रेडिशनल बीजेपी वोटर्स असलेले ते सुद्दां भायर सरून कांयच काँग्रेसीक वोट करतात. कित्याक तांकां चेंज घडोवन हाडपाक जाय. तांकां नवे लिडर भितर आयिल्ले जाय, तांकां नवे यूथ भितर आयिल्ले जाय. सो सगळे सेंटिमेंट्स लोक येता जाल्यार तो ट्रेंड आसा तो सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीनूय काँग्रेस पार्टीचो सीट येतलो. तसोच गोंयभर मॅक्झिमम 22+ काँग्रेस सीट येतलो असो ट्रेंड आसा. हेतून आमी आयज सकाळच्यान पळयता की वोटींग बरी पर्संटेज जाता आनी एक वाटेन वयता वोटींग आनी एक चेंज पळयता लोक. ह्या फावट बदल करपाक चिंतता आनी आमी आतां पयला ऑल ओवर आमचे 30 पार्टान बरें वोटींग जालां आनी एक यूथ चड वोटर आहा आनी सिनियर बीन लोक इंट्रस्टान वोटींग करता. एक बदला खातीर एक तुका फेस रीड करूंक शकता तूं की एक सगळ्यांनी डिसायड केला की ह्या फावट एक न्यू फेसीस हाडटले म्हणून. आनी हांवें सगळ्यांक रिक्वेस्ट केला की ह्या फावट आम आदमी पार्टीक सपोर्ट करा. म्हाका प्रेमानंद माडगूळकराक तशेंच सबंद गोंयकारांक रिक्वेस्ट करता की ह्या फावट आम आदमी पार्टीक गोंयान सरकार घडोवपाक मदत करा आनी एक नीट एंड क्लीन गव्हर्मेंट आमी तुमकां दितले. बाबू आता तू वेगळ्या वेगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन भोंवला, वेगळ्या पोलिंग स्टेशनाचेर गेला, कसो असो रिस्पॉन्स तुका दिसता ह्या फावट? आमी पळयता की न्यू वाडे बरो रिस्पॉन्स आहा आम आदमी म्हाका आमचे पर्सनली लोकांनी आम आदमी खातीर आनी युथाचे चड इंट्रस्ट आसा की यूथ तेंच्यांनी पळयलां की
अनएम्प्लॉयमेंट चड वाडला आनी कोवीड टायमाकू आम आदमी पार्टीन बरें हेल्प केल्ले ते सगळे कावंटींग जाता ह्या इलेक्शनाक. तशेंच आमी बोगमालो बरें हितून चलता. बोगमालो यूथ आमचे बरें काम करता, सिनियरू आहा तशें दाबोलीनू आहा बरें. लायक ऑल ओवर आमगे युथाचो सपोर्ट बरो गावता. केजरीवाल केल्ले अशुरन्साचे कितें इम्पॅक्ट पडटलो असो दिसता तुका वोटरांचे? हय, केजरीवालाचे गॅरंटी खातीर आमकां बरो सपोर्ट पडटा, कित्याक की तेणी एक प्रूव करून दाखयलें. दिल्लीन तेणी सगळे इलेक्ट्रिसिटी फ्री, वॉटर फ्री, बरें हेल्थ हॉस्पिटल, गव्हर्मेंट स्कूल हे सगळ्यान. टॅक्सीवाल्याचो सपोर्ट म्हाका खूब आसा. तांकां देव बरो करून भाव म्हणटा ते टॅक्सीवाल्यांक की तेंच्यांनी म्हाका फूल ओपन सपोर्ट केला. आनी टॅक्सीचो प्रॉब्लम आहा तो आमी केजरीवाल सराच्या अंडर लिडरशिपाक आमी सॉल्व करतले. कित्याक टॅक्सीवाल्यांक खूब प्रॉब्लम जाले लास्ट 2 वर्सां. तांकां खूब हेल्प करपाकूच जाय. त्या खातीर हांव टॅक्सीवाल्याचो हेल्प सपोर्ट केला म्हणून तांकां थँक्यू म्हणटा. पीपल वॉन्ट चेंज. या सरकारान बारीक लोकां खातीर कांयच करूं ना. स्पेशली म्हणजे अनएम्प्लॉयड युथा खातीर कांयच करूं ना तेंच्यांनी. नोकरी हांगा खूब दिल्या, मात ते कार्यकर्त्यांक आनी पंच मेंबर आनी बूथ लिडरांकूच दिला. एका घरान जे शेजारगोवान फिक्स आसलेले कामाक आसले, फिक्स आसले तांकां काडून गव्हर्मेंट जॉब दिला. म्हणजे कोण कोण कामाक नासलो तांकां जॉब मेळूंक जाय आसलो त्यात काडून ऑलरेडी जॉब फिक्स असताना, सॅलरी फिक्स असताना तांकां काडून गव्हर्मेंट जॉब दिला. सो पीपल आर रियली अपसेट विथ द वे द जॉब्स कॅन रिटर्न. आता तुम्ही जेन्ना प्रचाराक वतालो तो लोकांचो बेसीक मुद्दांनी कितें इश्यूज म्हणटाले? मेन मुद्दो इज अनएम्प्लॉयमेंट. तांकां डेव्हलपमेंट नाका. पोटा पाण्याची वेवस्था पयली जावंक जाय. आउट ऑफ 27,000 10,000 वोटर आहेत अनएम्प्लॉयड आमच्या मतदारसंघात. आनी सीएमान कांयच करूंक ना. सगळीं पदां भोगली आनी आपलीच पोटां भरली. सगळ्यांनी तसो पळोवपाक गेल्यार तुमचो तुमचो दबदबो म्युन्सिपालिटी एरिया. सो गांवांतल्या पंचायत एरियेन आनी कसो कितें सपोर्ट तुमकां हे केला? I think I will lead in all the village panchayats, except one or two. So कशी कितें लिडिंगचेर आनी कशें तुमी? Lead, I would say, will lead at least by 2,500. Thank you, sir. हांगा दारा भितून वता. वुमन एम्पावरमेंट मध्ये तिका क्वेश्चन करता. तू पयली तो कर मागीर हांव तो कर. बरं सब एडिटर ऑन पेड आज 12 लायव्ह डायरेक्ट टीव्हीचेर काय हांगासर ओके 9% चल्ला 6% चल्ला 6 दिसते.
Bye tomorrow from Prime TV. Yeah. Thank you. You have vote today and तुम्ही हांकां वोटर्सांक कितें सांगपाक शकता? Sorry, I did not hear you. तुम्ही आयज वोट केला सो बरें, तुम्ही okay. वोटर्सांक तुम्ही कितें मेसेज दी सांगता? So I would like to tell, first and foremost, I would like to thank all the people from Talegaon for having supported me on my door-to-door campaign, and along with my punch members and cooperators. I extend my thanks first to them for standing by me. I would like to tell the people of Talegaon to vote for me, to vote for BJP, because I think in terms of development, we have done a lot. We are there for the people, always extending a helping hand. And we also have the BJP in power at the center, so that makes a lot of difference in terms of development in Goa. सध्या तुमकां रिस्पॉन्स कसो? During the door-to-door campaign. What the response you are getting Yes. in Talegaon constituency? Because there is a fierce fighting between the Congress, who once upon a time supporter of yours only, BJP. Babush Mansarat. So what do you think about it? No, see, as I went to my door-to-door campaign, I did not think about the Congress at all. We were just busy doing our work and telling people why they should vote for us. We haven't gone and spoken anything bad about our opponents at all. So I don't think that's a way of getting people to vote for you. I think you get people to vote for you by what you do and what you stand by. So I think that has been our mantra for the campaign. Yeah, and government is talking about a woman empowerment. And according to me, only 26 women candidates are contesting this election. What do you want? It is still far more than what who contested last time. So I'm sure there will be more women in the future. Even if there are not many women in the assembly elections, representation of women in Panchayat and Zilla Panchayat is quite a lot. Okay. Thank you. मैडम आपको कैसे लग रहा है वोट करके? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं पहली बार वोट करने जा रही हूँ। मुझे बहुत हैप्पी हूँ मैं, और मैं लोगों को अपील करना चाहती हूँ कि आप सब भी वोट करें, ताकि हमारा मतदान है, मतदान पे भारी मतों से आप आइए, यहाँ पे भारी संख्या में आइए, ताकि यहाँ पे वोट कर सके। सबको अपना नेता चुनने का अधिकार है, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, चाहे हमारे जैसे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का क्यों ना हो। सबको अपना अधिकार है वोटिंग डालने का, और सबको अपना नेता चुनने का अधिकार है। मैं चाहती हूँ, मैं वोट डाली हूँ, हमारा लीडर ऐसा हो जो एक नजरिए से सबको देखे और एक नजरिए से सबको पहचाने, किसी में कोई भेदभाव ना हो। और मैं चाहती हूँ हमारा लीडर ऐसा हो ताकि हमारे जितने युवा, इतने पढ़ाई लिखाई करके हमारे युवा जो बेरोजगार है, उन्हें रोजगार मिले, ताकि हमारा जो नेता आने वाला सरकार हो, ताकि हमारा पेट्रोल, हमारे देश में काफी बहुत महंगाई हो चुकी है, वो महंगाई कम हो जाए। यही मैं कहना चाहती हूँ, ताकि जो रोजगार आने वाली है, हमारे युवाओं को रोजगार मिले, और जो टैक्स बढ़ाया गया है वो टैक्स भी कम हो जाए। काफी महंगा चीज हो चुका है, तो मैं चाहती हूँ इस महंगाई पे रोक लगाया जाए। यही मैं कहना चाहती हूँ, लोगों से यही अपील करना चाहती हूँ। इसलिए मैं अपना नेता चुनने आई हूँ, और ये नेता चुन के जाऊंगी। आने वाला नेता हमें पता है कि बहुत अच्छा आने वाला है, और इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। अपना मतदान खुद देने आई हूँ, और लोगों को अपील करना चाहती हूँ अपना मतदान जरूर करें इस बूथ पे आकर। मैडम, और एक बात थी कि इलेक्शन कमीशन में लास्ट टाइम खाली 2% ही कुछ तो ट्रांसजेंडर रजिस्टर्ड हुए हैं। हाँ जी, तो इसके ऊपर क्या बोलना चाहते हो, क्योंकि कोई आगे नहीं बढ़ रहा है? बढ़ेगा। जब अगर मैं आ गई हूँ सामने, तो मैं चाहती हूँ हमारे कम्युनिटी में जितने लोग हैं वो भी सामने आ जाएंगे। अगर एक बार अगर मुझे आईकॉन बना दिया गया है, तो मैं अपने कम्युनिटी से अपील करना चाहती हूँ कि मैं अपना हक पाने के लिए यहाँ तक पहुँची हूँ। मैं चाहती हूँ हम अपना हक पाने के लिए आप भी आगे बढ़ो, और आप भी अपना वोटिंग कार्ड बनाओ, ताकि आपको भी इस मतदान में सहयोग मिल सके। कुछ मैसेज देना चाहोगे आप लोगों को? लोगों को तो मैसेज यही देना चाहती हूँ कि अपना मत है, अपना मतदान है, और अपना नेता चुनो, सबको अधिकार है। ताकि मैं चाहती हूँ
जो आप लोग कर रहे हो सही कर रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है वोटिंग करना, और वोटिंग करना जरूरी है ताकि हमारे आने वाला भविष्य जो है बहुत अच्छा हो। थैंक यू मैम। काँग्रेस चल चल हिस्ट्री वोट फॉर चेंज। येस मॅडम, लेडीज फर्स्ट. तुम्ही पळोवंक जाता आयच्या दिसा हांगा कोर्रा गांवांत आनी आख्खे कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी तशेंच शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सी लोक आनी आख्ख्या गोंयांत लोक कितले मोठे संख्येन सकाळी फुडें 7 साकून लायनीक रावल्लो आहा आनी एवरी वोटर टुडे वॉन्ट्स चेंज. तेणी BJP रुलाच्या अंडर कितले प्रायस रायज पयल्लो आहा आनी सगल्यांक जाय चेंज. आनी हे पावटी सगळे मोठे संख्येन भायर सरल्यात, जाणटी तशी नेणटी फर्स्ट वोटर्स टू वोट फॉर काँग्रेस. दिवपा खातीर लोक भायर सरलेलो आहा, मोठ्या संख्येन लोक भायर सरलेलो आहा. हांव आतां सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन गेला सकाळी फुडें, थिंगासरूय व्हडल्यो लायनी लागलेल्यो आहा. हो ओपिनियन आयचो हिस्ट्रीन उरतलो. कित्याक हिस्ट्रीन उरतलो हांवें आतां तुमकां सांगलें. तेन्ना ओपिनियन जाल्लो की गोंयकारांक उरचें हो ना, काय आमी मर्ज जावचे आनी महाराष्ट्राचो एक धाकटुलो डिस्ट्रिक्ट म्हणून आमकां ते पाचारतले आसले आनी आमकां एकूच मेंबर ऑफ पार्लमेंट आसपाचो आनी 2 आमदार आसपाचे, 2 MLAs आनी 1 मेंबर ऑफ पार्लमेंट अशें जावपाक जालें. तसोच आयज की हे IPB इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड उरचें वो ना. जे आयज इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डान हेंच्यांनी जी सगळीं शेतां, दोंगर आनी ते मार्शी लँड CRZ एरियान हॉटेलां पास केल्या आनी व्हडली बिल्डिंगां पास केल्या, एम्युजमेंट पार्क्स पास केल्या आनी कितें कितें केलां हेंच्यांनी. पासिंग इतली दिल्ली आहा की आमकां ही सगळी बंद करची पडटली न्यू सरकार येयल्या काय. हेचेर आयज ओपिनियन आहा. हे इलेक्शन 2022 इज अ ओपिनियन वेदर ऑल दीस प्रोजेक्ट्स which are being approved by Pramod Sawant government should continue or not. Goa will remain for the generation next and next and next. आमच्या भुरग्यांक उरतले हो ना. हे सगळे नाका जाल्ली बिलां जी असेंब्लीन हेंच्यांनी हाडली आनी पास करून घेतली एट 2 o'clock in the morning, 3 o'clock in the morning. आमी ऑब्जेक्शन हाडून बसून आमदार ऑब्जेक्शन हाडटा कोण आयकना. आमकां गोंयान सुपर CM जावो ना हेचेर आयज ओपिनियन आहा. एकूच मुख्यमंत्री आसता, 2 आसना आनी एकूच मुख्यमंत्री आनी कॅबिनेट आनी सगळे आमदार मेळोन हे राज्य फुडें व्हरपाची गरज आसा. हे आमचो गोवा स्टेट फुडें व्हरपाची गरज आसा. गोंयकारांचे आयकपाचे हो ना हेचेर आयज ओपिनियन आहा. गोंयकार आमकां सांगता, सगळे MLAंक सांगता, चीफ मिनिस्टराक सांगता, गव्हर्मेंटाक सांगता, आमच्या पार्टीक सांगता. हेंचे हे जे कितें सांगता ते सरकारान आयकचे हो ना. लोक सांगता ते सरकार आयकता हो ना हेचेर आयज ओपिनियन आहा. कित्याक इतलो तेंप आयकोंक ना, ही 3 वर्सां आयकोंक ना लोकांचे. तो आयज ओपिनियन लोक दितले की आमकां बरो सरकार जाय, आमकां स्थिर सरकार जाय, आमकां 22 जे आहा प्लस हो सरकार जाय. ते खातीर लोक मोठे संख्येन आयज भायर सरून मतदानाक येवपाचे आहा. इवन आमी पळयल्या लोक व्हीलचॅरार येयल्ले आहा, व्हीलचॅराचेर पासून धुकलोन येयल्ले आहा. कित्याक येयल्ले आहा? हे गोंय आमचें राज्य जें आहा हें
आमच्या भुरग्यांक फुडें उरपाक जाय अशें डिसिजन अशें आहा की आमकां 3 लिनियर प्रोजेक्ट जाय काय ना, आमकां डबल ट्रॅकिंग जाय वो ना. कोल व्हरपा खातीर तें डबल ट्रॅकिंग म्हणजे कितें, पॅसेंजर गोंया येवपा खातीर न्हू, पॅसेंजर ट्रेनी 2च येता गोंया, ओन्ली 2 ट्रेन्स ऑन द वेस्टर्न रेल्वे इज ट्रॅक, ओन्ली 2 ट्रेन्स आर कमिंग इन अ डे 24 hours. सो आतां हे डबल ट्रॅकिंग कित्याक करप, हें जाय वो ना. आदीं तशें जाल्लें. ओपिनियन पोल म्हणजे कितें त्या टायमा वयलो ओपिनियन पोल म्हणजे गोंयकारांक उरचें वो ना. आतां हें कोल हब जावपाचें वो ना तेजो ओपिनियन आहा. आनी एक ओपिनियन आहा की आमकां पावर एक्सेस आहा. हें मनोहर पर्रीकर उलयतालो. इलेक्ट्रिसिटी आमकां गोंयान एक्सेस आहा, वी कॅन गीव इट टू एनी अदर स्टेट ऑल्सो, जी आमकां इनकमींग येता. हे सारकें चॅनलायज करिना ते इलेक्ट्रिसिटी, सारकें आमकां ट्रान्सफॉर्मरांनी सप्लाय जायना. त्या खातीर खूब जाणांक लो वोल्टेज म्हणटा पळय तें जाता. आनी हो तनमार प्रोजेक्ट गोंयान जावो वो ना. इन द मिडल ऑफ द फॉरेस्ट एरिया, इन द मिडल ऑफ द वायल्ड लायफ सेंच्युरी आमकां हो तनमार प्रोजेक्ट जावो वो ना. आमकां 6 लेनींग इन द फॉरेस्ट एरिया जाय वो ना. सगळे जाण भायर सरले मोठे चलते. लोक आमचो वोटर जो आहा वो वोट डिवायड करचो नाय. दे वील गीव मेजॉरिटी टू वन पार्टी. दे वील नॉट डिवायड फॉर दीस पार्टी एंड दॅट पार्टी. जे न्यू पार्टी येयल्या गोंया भायल्यो तांकां दितलो वोट आनी डिवायड करतलो म्हाका दिसना. गोंयकारान आयज स्थिर डिसिजन घेतलेलें आहा, एक स्ट्रॉंग डिसिजन घेतलेलें आहा आनी हें डिसिजन काँग्रेस पक्षाच्या फावरान जावपाचें आहा. आनी हें डिसिजन जें आहा 2022 10th मार्चाच्या रिजल्टाचेर हें डिसिजन जें आयज हांव उलयतां तें सगळ्या लोकांक कळटलें की हें मायकल लोबो जें उलयल्लो आयचे इलेक्शनाच्या दिसा तें सारकें जालें. लोकराज्यान परिवर्तन घडोवन आय स्पोक इज अ थिंग ऑफ 1965, 64, 65, 66, 19 त्या टायमार. आनी मागीर तेंच्यांनी म्हटलें आमी चूक पासून मागली, मगो पक्षान चूक पासून मागली आनी गोंयकारांनी एक्सेप्ट केली की ते थिंगा मर्ज करूंक सोदताले आनी आयज ते तशें उरलेले आहा. गोंयकारांक उरलेले ही बरी गजाल. इज अ व्हेरी व्हेरी गूड थिंग जी गोंयकारांक उरले आनी आमी सांबाळून धरूंक. बार्देशान कितें जालें म्हणटा सर? आमच्या बार्देजान आमी धरलां अशें की आमचे मिनिमम 6 सीट्स येतले. 6 सीट्स येतले. सर तुमच्या खुद्द 7 6. सर तुमच्या खुद्द पररान तुमचे जे ऑपोजिशन आहा यांच्यानी मोठ्या प्रमाणात पैशाचो वापर केला सर, जो कितें फरक पडटलो? काय ना, लोकांक पयशे दिल्या तेंच्यांनी, लोक घेतले, आपल्याक जाय ताकाच मत मारतले. सी तूं 2000 आनी 5000 मत इकते घेवंक शकना. 5 वर्साचें मत तें. हो जो वोट घालता आयजलो हो 5 वर्साचो. पयशाचो वापर करून तूं 5000 मत इकते घेवंक शकना कोणाचेच. फॅमिलीचे हो एकटे मनशाचे तो दिता, इन्सल्ट जावंक नाका म्हणून घेतलो आनी आपले उगी रावतलो व्हरोन फंड पेटीन घालतलो गणपतीचे. गणपती आहा आमची इगोर्ज आहा, सांतान आहा, तेजी फंड पेटी आसता तितून घालतले लोक. सर तुमकां अशें दिसता पयशे इम्पॉर्टंट ना. जो मनीस बसता तेचे विचार कितें ते इम्पॉर्टंट. तो सारको विचाराचो उमेदवार आसपाक जाय. हेचे विचार जे आहा लोकांक मान्य आसपाक जाय. हो जो कितें चिंता हे लोकांच्या हितान चिंतपाक जाय आनी लोकां खातीर झगडपाक जाय. थँक्यू. थँक्यू.